मोतयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विंचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार. इश्टानो आयच्या माणकामती कार्यावळीक तुमकां समेस्तांक माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. सदांच्या भशेन आयजूय तुमच्या मुखार नवो एक आर्टिस्ट हांव हाडपाचो प्रयत्न करता. हांवें नवो म्हटला म्हणजे कार्यावळीत नवो, पूण ह्या पालकाची सेवा ताणें साबार वर्सां आदी ताणें केल्या. तो एक संगीतकार. संगिता उदेशी आमचें एकूय पावल फुडें वचना. कसलीय कार्यावळ केली जाल्यार आमकां संगीत जाय. तियात्र केलो जाल्यार संगीत जाय. संगीत नासतना कांयच जायना. म्हणटच ताचे अनुभव तियात्र आनीक संगीत ताका कशें मेवलें हाचेर आमी थोडें बहुत जाणा जावन घेवया. होच तो संगीतकार जाचे लागीं आमी आयज भासाभास करतले आनी ताचे विचार तुमचे मेरेन हाडटले. मारियानो डायस आयच्या कार्यावळींत येवकार. तुका येवकार येतन बाब, देव बरें करूं. हय, खरें म्हटल्यार मारियाण जायतीं वर्सां जालीं ह्या पालकाची हितून सेवा करता. संगिताच्या तूं मोगान पडला. तुका उगडास आसतलो तूं कशें संगीत शिकलो? हांव डॉन बॉस्को ऑरेटरीन शिकलो म्युजीक. ऑरेटरी वयतालो तेन्ना आनी थिंगा शिकला. तेणी शिकयला. मागीर हांव प्रॅक्टीस करून करून जालो आनी मागीर हांव पयलो स्टार्टींग ऑर्केस्ट्रांक वाजोवंक लागलो. हिंदी ऑर्केस्ट्रा करतालो आनी ऑर्केस्ट्रा कितें जालें मागीर तियात्रान येयलो. पयलो तियात्र हांवें वस्तुरी तियात्र वाजयलो पयलोच. पॅट्रीक दोराचो तियात्र. ते जाल्यार कोण एकलो म्युजिशियन आहलो तो बरो ना सीक पडलो. तेन्ना तो म्हणलो मागीर मातशें वच रे तियात्र वाजोवंक. मागीर ते 50 शोज सुमार हांवें वाजयल्ले ते उरलेले ते. आनी मागीर हांव रोसवंचाक येयलो. रोसवंचाक वाजयलो हांवें. रोसवंचाकसून तापट तियात्र वाजयलो हांवें. तापट वाजयलां आनी मागीर जायते 2-3-4 तापट देव देंवचार आनी कितले जायते तियात्र वाजयले तेजे. मागीर म्हाका एक बँडान ऑफर येयली. लुईस एंड मेलोडियन्स म्हूण बँड आहलें. त्या बँडान गेलो हांव. जालें तें बँड. मागीर थिंगा त्या बँडान आसतना आनीक बँडान ऑफर येयली म्हाका फॅन्टसी बँडान. त्या बँडान वाजोवंक लागलो हांव. तेन्ना जेकब म्हणून लागलो. जेकबाच्या तियात्रान गेलो हांव. जेकब अशें येताय म्हणून हांवें म्हणलें चोय क्लेस जातलें. जेकब म्हणून आसूं नो प्रॉब्लम, तूं मागीर कोणाकूय धाड रिप्लेसमेंटाक. जालें थिंगा जालें. मागीर तेजें तियात्र वयता पावंडे तियात्रसान गेलो हांव. ते तियात्रांक पावंडे मागीर पायणे बिणे जायते वाजयले तेजे तियात्र. आनी मागीर क्लॅश जावपाक लागले तियात्रांनी. म्हाका वॅडिंग फॅन्टसी बँडान वाजयतालो. सॅटर्डे संडे वॅडिंग्स आसतालीं. सो थिंगा प्रॉब्लम जावपाक लागले. ते म्हणून लागले कितें दुसरे म्युजिशियन आहा ते अरे आयज एकटो फाल्यां एकलो येता जायना तें बरें. आनी कोणाकूय अरेंज कर. तूं बँडान जाल्यार बँडान वाजय. मागीर हांवें तें सोडलें. थिंगा तें सोडलें आनी मागीर बँडान वाजयलें. बँड थोड्या तेंपान बँड सुटलें. तें बँड फुटलें. मागीर परतून तियात्रान येयलो. आनी ते तियात्रान तेन्नासान वयलें आतां तियात्रान आसा सद्या. अशें तुवें वाजयलेले कितले सुमार तियात्र जातले? तियात्र आतां जायते जातले. ते तियात्र त्या वसूंचाचे तियात्र म्हणल्यार पयले जाणा 100 जाताले. एक काडप म्हणल्यार ते 100 जाताले. तेजे फाटल्यान जॅकॉबूय तेजे बीन तशें जाताले. 100 ते जाताले. 100 मागीर उणें जाताले. सो ते जाले. ते जायते वाजयले तियात्र. ते हांव नकळो कितले जाताले म्हूण तियात्र ते आतां ते चडान चड सांगूंक जायना. ते 100 म्हळ्यार कितले वाजयले. उणें जॅकॉबाक उणें म्हणल्यार चड वर्सां वाजयलें हांवें जॅकॉबाक रोसवंचाक. पूण थोडीं वर्सां म्हणल्यार जायते शो वाजयले हांवें. आनी तेजे फाटल्यान मारियोक गेलो. मारियो मिनेझाक कोणें म्हणटा 8 वर्सां वाजयलां हांवें. आतां 2 वर्सां जालीं एक प्रॉब्लम जालो म्हूण मातशें सोडलें हांवें तें. हें जालें आनी आतां प्रेजेंट हांव आतां तुजें तियात्र वाजयलें.
तुवें कॉमर्स केला तो तियात्राक ते जायते जाताले म्युजीक जावं नको हय आतां तियात्र तुवें वाजयल्यात पयलीं म्हाका दिसता कीबोर्ड नासलो ऑर्गन नासलें त्या वेळार तुमी कशें वाजयताले कीबोर्ड नासले तेन्ना जिगबाच्या तियात्रान रिदम वाजयतालो रिदम बॅकग्रावंड पासून गिटाराचेर कोत्तालो ते गॅजेटीचेर कोत्तालो ते एनालॉग डिले म्हणून एक येतालो कोरस घालतालो ते बॅकग्रावंड पासून हांव कोत्तालो आनी बेजीस आनी एकलो झेवियर म्हणून आसलो इवन रिस्पॉन्साक पासून रिदम वाजयतालो दिसता म्हाका उगड आसता म्हाका आनी मागीर कीबोर्ड येयले तेन्ना हांव बेजाचेर शिफ्ट जाला आनी थिंगा कीबोर्ड प्लेयर दुसरो कोण येयलो तेन्ना मागीर हांव बेज वाजोवंक लागलो तियात्रान पूण बँडान बेज वाजयतालो तूं चडशीं कसलीं इन्स्ट्रुमेंटां वाजयता हांव रिदम वाजयता बॉक्स गिटार वाजयता लीड वाजयतालो पयलो आनी बेज गिटार तिनूय पूण आदीं जेन्ना तियात्र जाताले रिदम आनी बेज गिटार घालून जातालें त्या उपरांत ऑर्गन आयलें पूण ऑर्गन आयलें तेन्ना आनीक त्या आदीं जे तियात्र जाताले संगितान कितें तरी वेगळेपण दिश्टी पडटालें हय कीबोर्ड येयलो तेन्ना बॅकग्रावंड म्युजीक तेन्ना बॅकग्रावंड फकत हेजेर ट्रम्पेटाचेर बी बॅकग्रावंड म्युजीक तितलें बरें जायना न्हू बरें आयकूंक बरें दिसना कीबोर्डाचेर जाय ते टोन आसता ते फ्लूट आसता हें आसा तें आसा एक टोन घालून बरें बॅकग्रावंड म्युजीक बी करूंक जाता सो तेजेर बरें एक फिलिंग्स येता सॅड पार्ट आहा थिंगा बरें कॉमेडी पार्ट आहा थिंगा ते गिटाराचेर जायनासलें तेन्ना आतां कीबोर्डाचेर जाता बरें सारकें मारियाण म्हाका दिसता तूं उलयता त्या कोतान 30 वर्सां परस अदीक तुका ह्या संगिताचो अनुभव आसा हय 30 वर्सां जातलीं 30 वर्सां माय जातलीं तेच्या पयलीं ऑर्केस्ट्रान वाजयतालो न्हू म्हणटच हांव हेंच विचारूंक सोदतां की जेन्ना तूं ऑर्केस्ट्राक वाजयतालो तेन्नाय ऑर्गनां नासलीं तेन्नाय फुंकीचे मुजग आसताले आनी ती काजारां जातालीं तर त्या वेळाची काजारां जीं तुवें वाजयल्यांत आसतलीं ते थोडे अनुभव त्या वेळार म्हणजे आमचो कीबोर्ड आहले तेन्ना हांव बँडान जॉयन जालो तेन्ना कीबोर्ड येयले तेन्ना बरे कीबोर्ड येयले पयलीं आहले ते कीबोर्ड बेश्टे ते नॅशनल पॅनासॉनीक आमचे येताले ते आहले आतां तेजे फाटल्यान कीबोर्ड येयले तेजेर हांव बँडान जॉयन जालो तेन्ना बरो कीबोर्ड आहा हांव पयलो गेला लुइजनीज मेलोडियन्स म्हणून बँडान गेला तेन्ना लुई रिवायवल्स केले ते बँडान नांव आमी सो तेन्ना आमचे कडेन हो आहलो जुनो 6 कीबोर्ड आहलो सो तेन्ना टोन बीन जायते आहले बरो पयलीं कोत्ताले पयलीं तेन्ना रिदम बेज आनी आहले कीबोर्ड नासले तेन्ना कोत्ताले बरोबर म्हणून आमी खंयचोय एक तियात्र घेतलो काय ना आमी ताची तयारी करता आसतना थोड्यो रिहर्सली करतात आनीक जेन्ना आमी रिहर्सलीची तयारी करता तेन्ना जो मिस्त्री आसता ताच्या मुखार सगळीं कांतारां येतात आनी दर एकलो आपणाचें कांतार ताका दाखयता जावं पीच बाकीची सगळ्यो गजाली जातात त्या उपरांत तुमची तयारी आसता की संगीत तें कशें वाजोवप आतां कांतारां बरोवपी जे आसात ते जायते तरेन कांतारां बरयतात थोडे फावटी जे इंग्लीश ट्युन्स आसात ताचेर ते कांतारां बरयतात थोडे फावटी आमची लोकल जीं आदींसून चलत आयल्या परंपरा ताचेर थोडे इनोवेशन करून नवे ट्यून घालून ते हाडपाचो प्रयत्न करतात तर जेन्ना ही इंग्लीश कांताराचे ट्यून येतात तेन्ना तुमकां संगिताचो थोडो भोव तुमचेर अदीक भार पडटा बार म्हणून व्हडलो बार न्हू तेंच इंग्लीश तुमी ते इंग्लीश सॉंग आहा ती मातशें घेवन किंवा मातशें आयकोन तें सॉंग तेजे कॉर्ड वर्क आहा तो काडपाचो आनी कितें बेजाक पॅटर्न बिटर्न आहा तेजें काडपाचें पळय तुजें हांवून घालपाक जाता पूण तें सावंड ते भशेन सावंड जातलें जाल्यार तें काडपाचें तेजे भितर पॅटर्न बेजाक पॅटर्न कितें आहा रिदमाक कॉर्ड वर्क कितें आहा तें काडपाचें आनी तें सॉंग वाजोवपाचें जाल्यार तेन्ना सावंड जातलें तें पूण आतां समज एक कांतार तुज्या मुखार आयलें आनीक समज तुवें तुका ते कांताराचो कांयच नॉलेजूच ना जें कांतार ओरिजिनल कशें आसा तें पूण जेन्ना तुज्या मुखार येता तेन्ना तुमचेर थोडो भोव भार पडटा आसतलो भार पडटा मागीर दोगांयनी हांव आनी कीबोर्ड प्लेयर बेसीस आनी कीबोर्ड प्लेयरान दोगांयनी लागून तो कॉर्ड वर्क करपाचो तेजो सेपरेट तेंचें सेपरेट कॉर्ड वर्क चेंज करूंक जाता सो दोगांयचें कॉम्बिनेशन जावंक जाय दोगांयचो कॉर्ड वर्क सेम जावंक जाय तेन्ना तें सावंड जाता तुवें जायत्या मिस्त्री बरोबर काम केलां हय म्हणटच ह्या मिस्त्री कडल्यान केन्ना तरी तुका जें म्युजीक आसा तें शॅर जालां म्युजीक पार्ट केले आमी मारीच्या तियात्रान बेज स्टार्टींग सॉंगाक बेज पॅटर्न बेज स्टार्टींग बेजाचेर स्टार्ट करून
मागीर ड्रामींग येवन मागीर आख्खें सॉंग स्टार्ट करताले आमी बरोबर बरें सारकें बरें पांची जातालें बरें स्टार्टिंगाक बेजाक न्हू पार्ट दिताले एक आनी करताले बरोबर तेन्ना आमचो डॅक्सर आनी हांव मॅक्रॉय बी आहले बरोबर हितून मारयोक मानेल ड्रामर आहलो बरें वांटून घालताले म्युजीक किबोर्डाकूय घालताले पार्ट सेपरेट सो तेन्ना बरें सावंड जातालें समज आतां तुवें आदीं म्हटलां की जेन्ना आपण तियात्रांक वाजयतालो अकस्मात मागीर आपणाक बँडाक वचचें पडटालें आनीक बँडाक गेल्या उपरांत दुसरो मनीस तांकां धाडचो पडटालो असो केन्ना तरी तुकाय वचोंक पडलां बँडान म्हणजे बँडान तियात्राक हांव जायते गेला रिप्लेसमेंटाक हांव जायते जाणांचे वाजयलां एक आनी दोन जायते जाणांचे बॉम्बे पासून गेलो हांव जायते जाणां बरोबर पूण ना जाल्यार तेंचो चड करून हांव वयतालो पयलो पूण हांव विचारपाक फाटलें कारण इतलेंच की जो तुजो अनुभव आसा जो आदीं सेगीत तो वाजयतालो आनीक तूं गेल्या उपरांत डायरेक्टरांनी म्हटलां आसतलें आयज कोडवर्क बरो जाला न्हू मार्यान येयला गूड नो प्रॉब्लम हें तर सदांच म्हणलां जायत्या मिस्त्रीनी म्हणलां मार्यान येयला नो प्रॉब्लम तुका खंयच्या मिस्त्री सांगाताक काम करूंक चड बरें दिसलां चड बरें म्हणजे सगळे मिस्त्री बरोबर काम केलां हांवें पूण सगळे मिस्त्री बरोबर बरें मिस्त्रीचे सगळे बरें मार्यान येयलो चल करता मरे मार्यान चल करया जालें पूण सगळे मिस्त्री बरोबर बरें सगळें काम करपाक केन्ना तरी तुवें बॅकग्रावंड म्युजिकाचें तुकाय केन्ना म्हणजे जेन्ना तियात्र पळयत रावलो उपरांत तुकाय दिसता की आपणें थोडें संगीत दिलें जाल्यार बरें जातलें जायना बेजाचेर मागीर तो किबोर्ड प्लेयर वाजयता न्हू ताका मागीर हांव कंपनी करता ताका तो वाजयता बरें लागलें जाल्यार हांव कंपनी करता ताका हांवें तुका जायते फावटी पळयलां बरें दिसता न्हू तें दोगांयनी केलो तेणें केलें बरोबर हांवें केलें तो एक सिंगल नोट बॅकग्रावंड तो एकलो करता म्हणून तो बेजीस घालून सो तेन्ना हांव येयल्यार आनीक बरें जाता न्हू हांव घालता बरोबर तितून येयलो बरोबर दाखलें म्हाजें कोडोक गेलो एक तियात्र चलता आनीक तियात्र चलता आसतना वेगवेगळे भाग आसतात कांतारां आसतात कॉमेडी आसतात प्ले आसता ह्या तियात्रांत तूं मिसळ जाता म्हणजे तूं आपलोच कसो तो तियात्र पळयता आनीक त्या तियात्रांतल्यान तुका खुशालकाय मेळटा हय आपलोच कसो म्हणजे सगळ्यांनी बरें गेलें जाल्यार हात बोट घातल्यार बरें जाता म्हणटा न्हू सो बरें कितें जायतें करपाक जाय न्हू बरें जाता जाल्यार बरें आरे हें करया तें करया मातशें हें करया रे कोडूक चेंज करया थिंगा आनी जाल्यार बरें जाता तें करप न्हू जाल्यार बरें जालें न्हू सो आमचें हें करप तें पूण तूं जी कॉमेडी बी चलता तातूंतल्यान तूं खुशाल जाता हय चड खुशाल जाता केन्ना तरी तुजी आवडीचीं अशीं कांतारां कांतरिस्टांनी सादर केल्यान तेतून बाब ते कांतरां आयकपाक बरेंच म्हणलें कितें आमकां थोडे पयलो स्टार्टींग एक 4-5 शो पासून ते कांतरां उतरां तेंगे आयकोंक मेळनाय आमकां सो एक जाले 5 शो 7 जाले शो मागीर ती उतरां आयकोन बरें जालें आनी उतरां आयकूं येयलीं उतरां आयकलीं कांतारूय बरें टायमींग बी घट आसता न्हू तेन्ना सारकें आनी बरें दिसता वाजोवपाक बी सारकें मारेण आमी थोडे भोव तियात्रांनी पळयतात की जो कीबोर्ड वाजयता तोच सगळे आपणाचेर भार घेतलेल्या भाशेन सगळे मुखार व्हरपाचो प्रयत्न करता जेन्ना तूं बेज वाजयता तेन्ना ताच्याय कडल्यान थोडो भोव बेज येवपाचो प्रयत्न जाता कारण जेन्ना हांव कांतार म्हणटा तेन्ना म्हाका समजता की डबल खंय तरी डबल आसा असो तुजो कितें तरी अनुभव केन्ना जाता एक एक कडेन येताय आनी तें मागीर प्रॉब्लम जाता मातशें इवन बेजीस कोण आहा तेकाय प्रॉब्लम जाता सो किबोर्डाचेर बेज आनी एक जाता प्रॉब्लम भितर सावन डायरेक्टराची प्रॉब्लम येता भायर अरे बेज लावड आहा सो ते सायडीन किबोर्डाचेरूय बेज येता तो आनी म्हाजो बेज दोगांयचो बेज म्हणल्यार लावड येता भितर मागीर ते कंप्लेन करता म्हाजेर पूण कोणाचो येता तें समजना तांकां सो किबोर्डाचेर बेज येवपाक जायना न्हू बेज गिटारचेर काम बेज वाजोवपाचें तेजें तरी वाजोवपाक ते सायडीन ते बेज नोट येता तेन्ना मागीर प्रॉब्लम म्हाकाय जाता आनी तेंकाय ते भितर तेंकां दिसता तो बेज लावडा म्हणून सो ते मागीर येता आसतना म्हाजेर येता खंयचो एक तियात्र सादर करतलो जावं तो लोकां मुखार हाडटलो जाल्यार ह्या कलाकारांक जे कांतोरिस्ट आसात तांकां कितल्यो सुमार रिहर्सल गरजेच्यो अशें तुका दिसता रिहर्सल गरजे म्हणल्यार तेणी हें सॉंग बाय हार्ट करून येयली ती बाय हार्ट आसल्यार पासून आमकां गरजेची मागीर ती सारकी सायड आहा न्हू पूण आमकां एटलिस्ट 5 शो पण प्रॅक्टीस जाय सद्याक शो पण प्रॅक्टीस करून ते
आमी ते मागीर कॉर्ड वर्क बरोवन दवरता न्हू. एक 2 प्रॅक्टिसान जायना ते. 2 प्रॅक्टिसान उगडास उरना तो. कॉर्ड वर्क पासून बरोवन दवरला तर जायना, सेट जायना. एक 5-6 पूण प्रॅक्टीस जाय. जितल्यो प्रॅक्टीस जाता तितलें बरें जाता, तितलें टायट. मागीर तें फर्स्ट शोवाक बीन प्रॉब्लम ना. फर्स्ट शो जाता, फर्स्ट शो पासून बरो जाता, स्मूथ गेलो शो सारको बरे भशेन जालें. म्युजीक व्हडलें प्रॉब्लम आसना. मिस्टेक जाता पयलीं पूण तितलें न्हू. व्हडलें टेन्शन घेवन वाजोवंक नाका. सो प्रॅक्टीस केल्यान तूं पयलो शुअर न्हू आहा पूण शुअर आहा. केन्ना तरी तुका जायते फावटी नवे सिंगर जेन्ना कांतारां म्हणूंक येतात, नवेच पालकार न्हेसपाक येतात, तांचे कडल्यान तांचो वॉयस मॉड्युलेशन जायना, थोडे फावटी फ्लॅट वेतात, जावं तांकां आपणें खंयच्या पिचीचेर म्हणचें तें समजना. अशें केन्ना तरी तुमकां रिहर्सलीक दिसून आयलां? मेळटा, जायते कडेन मेळटा, पूण तेंकां सांगपा जाय न्हू, मातशें तुका वयर पडटा देंवूय जाय, सकयल देंवन ट्राय करुया हेचेर. आनी जायना, वयर पडटा तुका जाल्यार आनी देंवया सकयल. बरे पासून जायना जाल्यार मागीर तें तेजें काम. तो म्हणपाचें ना म्हणपाचें तें तेणें चिंतपाचें सगळें. डायरेक्ट तूं पीच बी फ्लॅट बी जाता जाल्यार सिंगींग तें मागीर आमच्यान कांय सांगूंक जायना न्हू. तें डायरेक्ट. पूण हांव इंडिविज्युअल कसो तूं एक संगीतकार कसो तुवें तुजे फुड्यान कोण तरी आयला आनी तुवें ताका समजावन बाबा तुवें कांतार कशें म्हणचें, हें केन्ना तुज्या मुखार तसो प्रसंग? ना, ते भशेन कोण येयना. ते येता डायरेक्ट म्हणटा आनी वयता न्हू ते सगळे. येता ते आमचे कडेन कोण मिस्त्रीक दिता ते सगळे. आमी फकत हें करपाक बाबा. पूण आतां रिदम बेज वाजयता आसतना तुज्या कडल्यान कोणाक तरी मार्गदर्शन जालां की बाबा अशें वाजोवंक जाय? हांव सांगलां, जाय जाणां सांगता हांव सगळ्याक. इवन कॉर्ड वर्क पासून हांव सांगता न्हू. आमचे कोण भुरग्याक कोण आयकता ताका सांगता हांव. सिंपल कॉर्ड वर्क पूण सावंड जाता ते भशेन आयकता ताका सांगप, नाल्यार ना. नाल्यार वाजय बाबा, हांव म्हजें वाजयता. मार्याण आतां तूं तियात्र पळयता, तियात्र वाजयता, तूं तियात्रान मिसळ जाता. तुवें केन्ना तरी कांतारां कंपोज करपाचो प्रयत्न केला? ना तियात्र ना, कंपोजींग केन्ना करूंक. तुवें म्हणजे दिसता तुका की आपणें कंपोज करचें अशें? कंपोजींग ना, तें म्हाका देवान दिवंक जाय न्हू ती कंपोज करपाची आर्ट. पूण तूं आतां जायते मिस्त्री बरोबर वाजयलां. तुका तुजी वाड, तुजो जो ग्रोथ आसा तो कोणा लागच्यान? कारण तूं डॉन बॉस्कोंतल्यान शिकोन आयलो हाचो अर्थ तूं सगळेंच जाणा अशें जायना. थोडो कोड वर्क मागीर तुका थोडो बहुत शिकचो पडटा. असो कोण तरी तुका मेवला? ना, कॉर्ड वर्क म्हणजे आतां तें वाजून तें ओरिजिनल आमी सॉंग आहा न्हू, तेजे ते आमचे काडून ते आहा ते भशेन काडप. आमचे बेस गिटारिस्ट म्हणल्यार तें काडचें पडटा. ते पॅटर्न आहा, ते एक नोट आहा, तो काडून जाल्यार तें सावंड जाता न्हू. सो तें काडून वर्सां जालीं, जायतीं वर्सां वाजयलें आनी सगळें काडून आहा ते भशेन वाजयतालें. पॅटर्न आहा तो काडपाचो. सो तें आतां आख्खें बोल्लां भितर तकलेन गेलां. सो आतां तें खंयचेंय कांतार म्हूण कोणूय म्हूण कांतार तें आतां येता भितर खंयच्यान एक कॉर्ड येताच खंयच्यान. नाजाल्यार ओरिजिनल आहा ते भशेन वाजोवपाचें. पूण तुका एक आयडियर आहा भितर सद्याक, म्हणजे तूं सिंग करता तेजेर येता बरोबर. एक नोट येता, कॉर्ड येता तें तुजे तकलेन. एक कांतोरिस्टाकूय एक वेगळे तरेन त्या हेजेर त्या तालाचेर सारको रावंक बरो चान्स पडटा. तुजे अनुभवाचे अशें चड जांचे बरोबर तुवें वाजयलां अशें मिस्त्री थोडे उगडास आसतलो? मिस्त्री जायते. फिदेलिसा बरोबर वाजयलां हांवें. फिदेलिस मोरेसा बरोबर वाजयलां. सीपी डायसा बरोबर वाजयलां हांवें थोडे तें क्रिस्पेरी बरोबर वाजयतालो. केन्ना बँड हांव तियात्र बंद जावंक ना म्हणल्यार हांव तियात्र सोडलेलें तियात्र वाजोवपाक बँडाक लागून. तेन्ना मागीर बँडूय फुटलें म्हाजें, बँड स्प्लीट जालें. तेन्ना मागीर क्रिस्पेरीच्या फुड्यान हांव वाजयतालो. तेजो चेडो हेरल म्हाका येयलो व्हरोंक, डॅडीन आपयलो म्हणून तुका. थोडे दीस तेजे फुड्यान वाजयलें. एक शो वाजयलो आमी हितून, बँड फॉर्म केलें आनी ओबेरॉयांक वाजयल्लें बोगमाळो. आमचे बँड आनी म्युजीक मॅन. तेजे फाटल्यान तो गेलो दुबय, क्रिस्पेरी गेलो दुबय. तेणें म्हणलें कंटिन्यू करा तुमी बँड. तें बँड मागीर कंटिन्यू करूंक ना तेजे चेड्यान.
मागीर तें तशें मागीर बंद पडलें मागीर पोतून हांव तियात्रांनी लागून आदी एक 20 वर्सां आदीं 20-25 वर्सां आदीं मुंबयंतल्यान तियात्र गोंयांत येताले आनीक गोंयांत तांच्यो एक म्हयन्या आदीं तांचो जायतो बोवाळ आसतालो तियात्र येवपाचो अशे जे तियात्र येताले तातूंत केन्ना तुका वाजोवंक चान्स पडलो तेन्ना ल्हान हांव बॉम्बेसून येताले तेन्ना तियात्र चोवपाक वयतालो थिंगा राजेंद्र प्रसादाक वयतालो थिंगा वयताले तेंची भास थिंगा सोजा फेरांचेर थिंगा येताली वयर आमचें घर थिंगा सकलां जायल्यान सो थिंगा तेंची भाशेन बसून सद्दां तियात्राक वयताले हांव आनी तो रॉय म्हूण एकलो आहलो बरो बेजीस आहलो एकलो पयलो सो थिंगा वयताले तेंच्या फाटल्यान मागीर ते आमकां आमी तेजे हेमी घेवन वयताले आमी एक्टरांचे सुटकेजी घेवन वयताले मागीर थिंगा धोन बसकून वाजोवंक शिकता मागीर हांव वाजोवंक लागलो तियात्रां पासत तूं फकत गोंयांच वाजयलां गोंयान बॉम्बे वाजयलां गोंयान बॉम्बे आतां तियात्र वाजयता आसतना आमी संगीत मांडून हाडटात थोडे फावटी म्युजिकल शो आसतात तातूंत जायतीं इंस्ट्रुमेंटां आसतात अशे शो तुका व्हडले शो वाजोवंक चान्स पडलो व्हडले शो म्हणजे ते पयलीं हांव ऑर्केस्ट्रान वाजयतालो ते तितून आसले जायते इन्स्ट्रुमेंट ते पयले ते हांव रायझींग स्टार्स म्हणून एक ऑर्केस्ट्रा आहलो भुरगो आसतना वाजयतालो हांव वास्को ते खारीवाडा ते वास्को थिंगा आसतालो थिंगा वयताले प्रॅक्टीस थिंगा शो करताले तितून जायते इन्स्ट्रुमेंट म्हणजे सॅक्सोफोन आसतालो ट्रम्पेट आसताली तेचे ढोलकी तबला बोंगोस गोंगोस ते सगळे व्हडले आख्खी स्टेज बसताली तेंची आनी जायते तेंचे तांबोरीन आनी ते चड इन्स्ट्रुमेंट तेन्ना वाजयला हांवें ते आमी आमचे जायते डायरेक्टर तियात्राचे डायरेक्टर थोडे फावटी संगीतकारांचेर चाळवतात खरें म्हटल्यार संगीत नासतना तियात्र फुडें वचना हांवें आदींच म्हटलां जाल्यार अशा वेळार तुजेर बी म्हणजे तुज्या खंयच्या तरी ग्रुपांतल्यान असो केन्ना तरी प्रसंग आयला ना आमचेर तशें कांय ना ते भशेन कोणें करूंक ना आमचेर म्युजीक आमकां कोणें कांय करूंक ना म्हाजे अशें कोणें म्हणूंक ना म्हाका कारण हांव हालींच खंय तरी एक तियात्र पळयतालो अशेंच कितें तरी बोवाळ जालो आनीक म्हणूंक लागले तुमी म्युजीक रॉंग वाजयलां तुमकां जेन्ना समरी तुमच्या हातांत सारकी पडटा तेन्ना सगळें सारकें जाता एक समरी भितर म्हणजे ग्रीन रुमांत एक वेगळी समरी आनी जेन्ना तुमकां एक वेगळी समरी जावं जो पड्डेकार आसा ताका वेगळी समरी पडले जाल्यार घुसपागोंदळ जाता असो केन्ना तरी जाला ना जालां हें जायते फावटी जालां म्हणल्यार म्हाका जावंक ना पूण जायते कडेन जालां तें पूण तें कितें ती मिस्टेक तेजी हेची म्युजिकाची मिस्टेक न्हू ती तें सॉंग आहा तें हेजेर ही समरी दिल्या तेजेर सॉंग आहा तें त्या ऑर्डरान वाजयलां तेणें सो इंट्रो रॉंग जालो न्हू इंट्रो रॉंग जालें मागीर तो भितर सरोंक सिंगराक भितर सरोंक प्रॉब्लम जातालेंच तें सो मिस्टेक कोणाची मिस्टेक कोण समरी दिल्या तेजी मिस्टेक न्हू सो डेफिनेटली जावंक जाय तें प्रॉब्लम जावपाकूच जाय न्हू सो इंट्रो रॉंग जालो म्हणल्यार सिंगींग रॉंग जातालें न्हू केन्ना तरी तुका ऑन द स्पॉट अशें कांतर वाजोवंक पडलां ऑन द स्पॉट जायतीं वाजयलें कांतर ऑन द स्पॉट हांव डायरेक्ट शोंक रिप्लेसमेंटाक वयता तेन्ना हांव नको ती कांतारां हांव डायरेक्ट सॉंग वाजयता म्हाका मेन की मेळ्ळी तो कॉर्ड पासींग कॉर्ड्स आहा ते मातशे आयडिया आहा पूण तितलें शुअर न्हू तें पूण सावंड जातात ते भशेन सारको मेळना जाल्यार तिंगा मातशें ब्लॉक दवरपाचें व्हडल्यान नाका तो ऑफ सारको ऑफ नोट येता तो वाजोवपाक नाका थिंगा सो एटलिस्ट ते मेन केजीर पूण रावता सो तितलें ऑफ जायना तें मारियाण आमी आमच्या गोंयांत आमकां 3-4 भाशेचीं कॉम्पिटिशनां दिश्टी पडटात एक म्हटल्यार खेळ तियात्रांचें कॉम्पिटिशन जाता भुरग्यांच्या तियात्रांचें कॉम्पिटिशन जाता मागीर कला अकादमीचें कॉम्पिटिशन जाता त्या भायर पॉप्युलर तियात्र फेस्टिवल म्हूण जाता तर हातूंतल्यान केन्ना तरी तुवें तुजी वाट चल्ला तूं कॉम्पिटिशनाक वाजयलो हांव जायते कॉम्पिटिशनाक वाजयलें तियात्र कॉम्पिटिशनाक तूं तियात्र कॉम्पिटिशनाक वाजोवन प्रायज पासून घेतले आमी मारियो मिनेझाक आसतना 2 फावटी कितें गेल्लो तेजे पयलीं कोण तो अनिल पेडणेकाराचो एक तितून फिलीप देसावण म्हणून तेजें बँड आहलें तेका एक घेतलेलो मागीर 2 फावटी घेतलो आनी कोणाचे लॉरीच्या तियात्रान गेल्लो आसता लॉरी द्रावासो तेजे ते कोरेजमान जाताले न्हू ते वाजयतालो हांव मारीक आसतना ते कॉम्पिटिशनाक मेळ्ळें असो तेका पार्ट घेतला हांवें जायते फावटी आतां सुरवात हांवें म्हटल्यार खेळ तियात्र जे जमनी वयले खेळ
हे फेळ केन्ना तरी वाजयल्यात? फेड हांवें वाजयले फेड पयलीं स्टार्टिंगा पयलीं हेड वाजयलें न्हय मागीर वाजोवपाक लागलो हांव हेडांक जेगोबा येयले तेन्ना पयलो कोणागे हेडांक गेलो हांव म्हाका आतां एक मिनीट आं जासितागे हेडाक गेलो हांव जासीन जेगोबागे एक्टर आहा तो जासीन ते गेलें मागीर बेनावली रॉड्रिक्स बेनावली तेजे वाजयलें आनी एक मुंगलर कोण एकलो आहलो फाटीं तो पिड्ड मेलो तो एकलो तेजें नांव उगड आसना म्हाका तेजे वाजयलें लास्ट इयराक वाजोवंक ना त्या वर्साकूय वाजोवंक ना फेळ आनी जो तियात्र आसा हातूंत वेगळेपण कितें दिश्टी पडटा? हेडांक आमी बँड आसता आमचे हेड आसता एक सर्कल घालून भितर करता आनी लोक सगळो सायडीन रावंड आख्खो रावंड घालून लोक आसता आनी तियात्रान लोक मुखार आसता आनी आमी फाट करून आसता तांकां लोकांक आनी स्टेज मुखार आसता न्हू आनी हें इतलें बरें दिसता लोक कितें वेट चलता कॉमेडी चलता आसतना लोक बरो बॉब मारता आनी कितें सगळें दिसता आख्खें ओपन आहा न्हू आनी मागीर तें काबार जालें हिंगासून गाडयेन बसले दुसरे कडेन गेले ती पिकापान बसले वाज करता केन्ना पिकापाचेर बसना हिंगासून गेले दुसरे कडेन मांडलें थिंगा वजयता ती एक बरी उमेदशी जाता खरेंच ही उमेद आमी कार्नवालाचें वातावरण म्हणजे तुज्या उतरांतल्यान आमकां कार्नवालाचें वातावरण तयार जालें काय दिसलें कार्नवाल लागीं आहा हाचो अनुभव दिसतालो मानेण हें जें वाजप आसा कार्नवालाच्या फेळांनी तातूंत सगळीं इन्स्ट्रुमेंटां आसनात सगळीं आसना म्हणल्यार पयलीं आसना आहलीं आतां घालतात ते आतां किबोर्ड बसून घालता किबोर्डार ट्रम्पेट घालता सॅक्सोफोन घालता एकलो घालता एकलो डायरेक्टर घालता एकलो घालना एकलो किबोर्डाचेर करता एकलो किबोर्ड घालता आनी काबार आनी कांय ना प्रोग्राम करता म्युजीक सगळें आनी तें घालता पयलीं नाजाल्यार एक ट्रम्पेट आसता किबोर्डान ट्रम्पेट आसता आनी ड्रमर आसता 3 जाण आसता सगळे नाजाल्यार एकलो प्रोग्राम करून किबोर्डाचेर एकलो करता मारियान आमच्या मुखार जायते तियात्रिस्ट नवे पालकाचेर येतात जावं आमच्या मदें जायते संगीतकार येतात आनीक जे भाशेन तूं म्हणटालो की सगल्यांनी आडबोट घातल्या उपरांत हें सगळें बरे भाशेन जाता आनी लोकांक तें मानवता तर जे संगीतकार पालकाचेर येतात आनी लोकांक संगीत दितात जावं तियात्रांनी संगीत दितात तांकां तुजो संदेश कितें? आतां न्यू भुरगे कोणाक म्युजिशियन येताय तेणी बरी प्रॅक्टीस करपा जाय तेणी दुसऱ्यांगे तियात्र चोवपा जाय म्युजीक आयकपा जाय दुसरे कडेन वचून आनी आपूण ही भाशेन बरें करतलो म्हूण बरी ट्राय करपा जाय जावपा ना म्हूण चिंतपा जायना जाता सगळें पूण प्रॅक्टीस केलें जाल्यार सगळें जाता मातशें त्रास मातशें पडटाय पूण करपा जाय तेन्ना एक पेस घेवन केलें जाल्यार सगळें जाता जाल्यारूच तूं फुडें वयतलो नाजाल्यार म्हणजे हातूंतल्यान ताणें तांचो फुडार करूंक जाता बरे भशेन जाता फुडार करपाक हांव तशें करून आहलो हांव भुरगेपणासान वाजोवंक हांव म्युजिकानूय आहा पासून तेसो आहा म्युजिकाचेर हांव आहा जे जाला म्हणटच एक बरो संदेश मारियान डायस म्हजे बरोबर आयलो ताणें आपले विचार तुमचे मेरेन पावोवपाचो प्रयत्न केलो खरेंच खूब बरें दिसलें कारण आमी धाकल्यो बारीक चर्चा हातूंतल्यान करपाचो प्रयत्न केला आनीक लोकां मुखार वेता आसतना निमाणो ताणें जे तरणाटे पालकाचेर येतात आनीक आपलें संगीत लोकां मुखार हाडटात एक खरेंच काळजा मनान खूब बरें दिसलें की ताणें आपलो प्रामाणीकपणान जरी तर वावर केलो जाल्यार हे तियात्र फुडें व्हरोंक जावं हे कला हे संगीत मुखार व्हरोंक आमी फाटीं उरचे नात आनी खरेंच आदींतान जेन्ना तुवें क्रिस पेरीचें नांव काडलां तेन्नासान आमी संगितांत केन्नाच फाटीं ना ना म्युजिकान बरें मुखार आहाय फुडें गोंयकार आमी सद्या सो होच आमी आयज संदेश घेवया आनी ह्या कार्यावळींतल्यान आमी मुखार या हांव मागतां सगळ्या जे तरणाटे जे पालकाचेर वावुरतात जावं ते तियात्रांनी जावं ते संगिताचे जावं बाकीचे कसलेय हितूंतल्यान ताणें काळजा मनान वावर करचो आनी आमचो पालक उंच आनी उंच उखलून धरचो मारियान खूब बरें दिसलें म्हज्या उल्याक तुवें पाळो दिलो आनीक आयज तूं म्हजे बरोबर आयलो तुजे विचार आमी लोकां मेरेन हाडपाचो प्रयत्न केलो खरेंच काळजाचे खोलायकतान आनी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान हांव तुमकां चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा तुकाय देव बरें करून तियात्रान बाब कित्याक तुवें म्हाका प्रुडंट मिडियाचे मुखार हाडलो आनी अशें लोकांकूय म्हाका म्हजें तोंड दाखयलें थँक्यू वेरी मच तियात्रान बाब आनी इतल्यानूच मारियान डायसा सांगाताक आयची ही माणकामतें कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां पळयत रावात प्रुडंट मिडिया आदिवस